सगळे राजकीय पक्ष हांगा पावले, सगळ्यांनी ओपोजिशन IIT विरोध व्यक्त केला. हाजो अर्थ कितें की IIT प्रकल्प हांगा सगळे पॉलिटिकल पार्टीक नाका. एक BJPक सोडून त्या BJPच्या आमदारान अजून मेरेन लोकां मदीं गेलो ना आनी आपलें मत कितें तें ताणें सांगूंकूय ना. आतां म्हजो नॉर्मल प्रोसिजर असो आहा की हांव जर कितें ओपोज करतलो जाल्यार सारके प्रॉपर फॅक्ट्स घालून ते ओपोज करप. ताचे खातीर एक स्टडी जावंक जाय की आमी फाल्यां सँक्शन करतले. हांगा एक एरियल सर्वे जावन बॉर्डर्स दाखोवन इश्यूज आहात म्हणटकीर अशें की ट्रायबल रायट्स 5 लाख स्क्वेअर मिटर ST कम्युनिटी म्हळ्यार मूळ गोंयकारांचो जो समाज आहा तांकां टेनन्सी रायट्स मेळिल्ले आहा. टेनन्सी म्हणटा ती भाऊसाहेब बांदोडकारान हाडिल्ले पयले लँड रिफॉर्म आमच्या देशांतली कसेल त्याची जमीन तर ते भाटकार जाल्ले आहा. कोमुंदात भाटकार न्ही आजी. तर 5 लाख स्क्वेअर मिटरचो अशें आहा. ट्रायबल रायट्साचो इश्यू आहा. प्रायवेट फॉरेस्टाचो इश्यू आहा. रान हांगा सामकें दाट रान आहा आनी वाघ पसून पटेरी वाघ ते हांगा आसा. अशें जर सगळें पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की IIT विचार पसून हे गांवांत करप हें चूक. आनी हाजे फुडलें एक्सपिरियन्स अशें आहा तेंचें की सरकार जमीन फक्त ग्रॅब करता आनी लोकांक ताचो कांय फायदो जायना. हें क्लियर तांणी पळयलेलें आहा. जे प्रकल्प सरकारान हाडल्या ओपा धरून एग्रीकल्चर फार्म कोलारीचे तातूंत स्थानीक लोकांक कसलोच फायदो जावंक ना. तो सरकार लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना आपली दादागिरी करता आनी हे दादागिरीचो निशेध करपाक आमी हांगा आयिल्ले आहा. दादागिरी कितें तांचे कडेन नंबर आसा म्हणल्यार तांणी काँग्रेस फोडून हाडून तांणी तांकां सगळे एक केल्ले आनी तांकां दिसता की हे नंबर मेळ्ळा म्हणून तांणी गोंय व्हरून घाटार विकूंक मेळटा हे तांकां रायट मेळ्ळा असो तांकां दिसता. आनी हाजो निशेध म्हणून आनी हाका ओपोजिशन म्हणून सगळ्यांनी उबें रावपाची गरज आहा. आज गोंयकारांनी पळोवंक जाय आनी चड करून ST समाजान हे दोळ्यान सारकें तेल घालून पळोवंक जाय हे नवरात्रेच्या दिसांनी की तांचे जे सत्य उलोवपाक फुडें सरतात तांकां खोटांनी मारतात, तांच्या तोंडाक शेण लायतात. ही परिस्थिती आज गोंयांत आहा आनी हे राजधानी गोंयच्या राजधानीन जाता. सो हे जर समाज तुमचो समाज जर उठना आनी तुमी जर आज भायर सरनात जाल्यार तुमकां तुमचो फुडार सुरक्षीत ना. आनी एक प्रॉपर केस करपाक आनी सरकार जर आयकना जाल्यार ते कोर्टान वचून व्हरपाक आमी आमची तयारी करतलो. ताचे खातीर पयलीं एक सर्वे सँक्शन जावंक जाय आनी प्रॉपर स्टडी जावंक जाय. म्हाका दिसता आज मेरेन ती अजून मेरेन करूंक नासतली. आनी हें करपा खातीर आमी रायट मनीस जे कोण आसात तांकां आमी फाल्यां हांगा हाडून तुमचे कडेन कॉन्टेक्ट करून दितात आनी ते मागीर आमी करुया. खंयच्याच पक्षा बरोबर आमचें कंपिटिशन ना, रेस ना. हांगा आमी निमाणे आयले म्हणजे आतां निमाणे येवन शापाचे चोर सांगून गेले असो कांय विशय ना. तांणी जर हें करपाक जर आनी कोण फुडाकार घेता जाल्यार डुप्लिकेशन ऑफ वर्क करपाची गरज ना. सेम काम 2 लोकांनी करून कांय फायदो ना. करता ते आमचो फायनल हेतू असो आहा की स्थानीक मनशाक हांगाचो जो गांवकार आहा ताका आमी रक्षण दिवंक जाय. आनी ताजी जमीन जी हडप करूंक सोदता सरकार जो प्रकल्प आतां IIT गोंयांत येवन कितें फायदो जातलो हें सरकारान सांगलां. हे 4थो जागो आतां IIT 4य गांवांनी लोक IITक ओपोज करतात. सो पयले 3 गांवांनी जे ओपोज केले त्या लोकांक कितें पिशे सोडून चालिल्ले कितें जाल्लें तें. आनी सरकार इतलो IIT हाडपाक कित्याक इतलो फुडें वता म्हाका कळना. कितें फायदो आहा ह्या IITचो. बीड स्पिलांनी म्हणजे IIT भशेन तातूंत कितले गोंयकार आसा थंय आतां जीव दितात पळय मरत आहा. 5 जाण मेले गेले 6 म्हयन्यांनी. पूण कित्या खातीर जाता तें भितर कितें जाता तें पसून कळना. सरकाराक खबर ना लोक भुरगे कित्याक मरतात ते. ही परिस्थिती आहा आनी टॉप टॅक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूशन ते IIT येवप आनी IIT हाडप म्हणल्यार देश प्रेम अशें कांय ना तें. IITचो फायदो कितें आनी इतली जमीन खंयची गोंय आहा येदेशें. सो ओगीच सरकारान लोकांक एक्सप्लेन करून दाखोवंक जाय की बाबा प्रोजेक्ट तुमच्या फायद्याचो कसो तो. आनी लोकांक सरकारचेर विश्वास ना की हाजे फुडें जे कितें प्रोजेक्ट आयल्या तातूंत स्थानीक मनशाक नोकऱ्योय मेळूंक ना आनी कसलो फायदोय जावंक ना. तर हें क्लियर आहा. आनी सरकाराक हांव मागता चड करून मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की ताणें हें बुलडोज करपाक ट्राय करचें न्ही. ताजेच आमदारान बाब गोविंद गावडे
पयर हांव तेजें हें पळयतालो प्रेस स्टेटमेंट जो दिला ताणें तो इंटरव्यू थंय तो सांगता की आपल्या कडेन 3 प्रायवेट पार्टीज आहात जांची प्रायवेट जमीन आहा जंय लोक टॅनंट कोण ना अश्यो जमनी ते IITक दिवपाक तयार आहात सो सरकारान ते ऑल्टरनेटीव कन्सिडर करचो आनी ताजोच आमदार तो काल मेरेन ताका सारको लागीं आशिल्लो आज ताची कितें परिस्थिती कोण जाणा पूण फॅक्ट इज की ताजो पक्षाचो आमदार म्हणटा की ऑल्टरनेटीव आपल्या कडेन आसा तो ऑल्टरनेटीव कन्सिडर करचे लोकांची जमीन हडप करपाक अशी सारकें छाती फुडें करून वचची न्ही आमी तें अलाव करचे ना हें सरकारान तो खरंच गरज आहा IITची ना म्हाका ताजेर विचार करूंक जाय न्ही IIT येवन कितें गोंयाक फायदो जातलो हें सरकारान कन्विन्स करपाक जाय चवथो गांव हो हाजे पयलीं 3 गांवांनी ओपोज केले आनी सरकारान थंय IIT अनावन्स करून मागीर यू टर्न मारला हाजो अर्थ कितें की गांव जर स्ट्रॉंग आहा जाल्यार सरकार फाटल्यान सरता तो गांवांत स्ट्रॉंग जावपाची गरज आहा आनी टार्गेट करूंक जाय BJP एकूच पक्ष जमनी हडप करूंक भोंवता गांवाच्यो जमनी ज्यो गोंयच्यो जमनी आहा स्थानीक मनशाच्यो मूळ गोंयकाराच्यो ह्यो जमनी खावपाक फक्त हो पक्ष फुडें सरता हें क्लियर धरूंक जाय आनी BJPच्या आमदाराक उडोवंक जाय तो कोणूय आसूं आमदार असो लिपून भितर रावंक शकना BJPच्या आमदारांक फुडले खेपे उडोवपाक फुडें सरूंकूच जाय तुमी म्हणटा हांव राजकारण करपाक येना हांव राजकारण उडोवंकूच जाय आनी हें सगळें राजकारणूच ते सरकार पक्षान आहा तांचे कडेन नंबर आहा म्हणून तांची दादागिरी चलता जर ते 21 आनी 20 आशिल्ले पयलीं ते निवडून कितले आयले 20 जाण आयिल्ले 20 जर आशिल्ले तुजे जमनी घेताले ते मागीर ताणें हांकां रातचे भाड्याचे बैल विकते घेतल्या आनी हांकां तांचे घुसदार तुमची जमीन खावपाक फुडें गेल्ले बंद आसलेले प्रोजेक्ट सध्या गव्हर्मेंट चालू करपाचो प्रयत्न करिना पूण IITचो विरोध करता लोक तो वाडपाक प्रयत्न करतात कारण कितें ना कारण इतलेंच की सरकाराचें ऑब्सेशन सरकाराची अभ्यास सारको ना मुखेलमंत्री म्हणटा की नॅशनल इंट्रस्ट म्हणजे उलयता पळय नॅशनल इंट्रस्ट आनी हिडन हँड ही 2 उतरां ते आतां काडपाक लागले ह्या दिसांनी हिडन हँड म्हळ्यार कितें कोण तरी फाटल्यान तांकां गांवकारांक गांवाच्या लोकांक फुसलायता आमी कोण फुसलाय हे लोक कोण खंयचे भायले हे सगळे गांवचेच मरे गांवचो लोकप्रतिनिधी लिपला ही परिस्थिती आहा सो हिडन हँड काय ना गांवचे ओन हँड्स आहा ताका आनी नॅशनल इंट्रस्ट कितें वॉट इज द नॅशनल इंट्रस्ट मेळावले नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो कोटारले मळकर्णे नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो लोलयां काणकोण नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो सो नॅशनल इंट्रस्ट फक्त कोणारूच कसो आयलो हे मुखेलमंत्र्यान सांगचें पडटलें कित्याक उतर नॅशनल इंट्रस्ट म्हणटा ताणें वापरलो हांव सारको स्पेसिफीक ताजे उतराचेर धरून तुमकां सांगता की सरकारान पयलीं कसलोच अभ्यास करूंक ना IIT कित्याक घेवंक जाय मनोहर पर्रीकार IIT नाशिल्लो आनी मनोहर पर्रीकाराक दिसतालें बरें आहा कित्याक तो IIT आशिल्लो म्हणून आतां तो काय ना न्ही आनी मनोहर पर्रीकाराक खूब गोश्टी दिसताल्यो त्यो हे सरकाराक दिसना उलटें दिसता तो म्हणटालो कोळसो नाका तो म्हणटालो डबल ट्रॅकिंग नाका हांकां डबल ट्रॅकिंग जाय म्हणटाले हांगा हे म्हणटा कोळसो जाय खाया आनी मरा म्हणून गोंयकार सो अशें पर्रीकाराच्या मोगान IIT जर हाडटा जाल्यार पर्रीकार गेलो आतां IIT हाडपाची गरज ना अशें दिगंबर कामत म्हणटा IIT एसेट म्हणटा आनी कुंकळे NIT ताचो फायदो जालो म्हणटा दिगंबर कामती कितें आहा दिगंबर कामतीन कितें उलोवप केन्ना तें तुज्या कडेन म्हज्यान डिसायड करूंक जाय तें ताका कनेक्शन आहा आनी तो ताका कशें बरें पडटा तें तो सांगता आनी तो अशें म्हणटा की हें आपल्या तोंडांतल्यान येता अशें न्ही हे देवान आपल्या इकडच्या तोंडान काडला म्हणटा अश्यो जेन्ना काणयो लोकांक सांगूंक लागता तेन्ना गोंय कितलें अकलेक पावलां तें आमकां दिश्टी पडटा पळय लोकप्रतिनिधी तो पसून असो सारको खडेगांत इतल्या वर्सां जिखून आयिल्लो मनीस मुखेलमंत्री तो अशें जेन्ना उलोवंक लागता तेन्ना गोंय खंय पावलां तें तुमी कॅल्क्युलेशन पडटा कुंकळे NIT जाल्यार खरीच फायदो जाला गोंयकारांक NITन खंय गोंयकार आहा रे सोदचो पडटा तें हें घेवन मायक्रोस्कोपान आमी पयर हें काडला मरे जॉब लिस्ट काडला मुखेलमंत्र्याचो भावजी पुजो आहा पळय ताका पसून सांग विचार तुमी तो म्हणटालो काय फायदो जालो ना कोण ना थंय गोंयकार खंय NIT कोण आहा प्रोजेक्ट खंयचे हाडटा तातूंत स्थानीक मनशाक जर फायदो ना जाल्यार त्या मनशान कित्याक वेगळा करप तो प्रोजेक्ट खंयच्या प्रोजेक्टान स्थानीक मनशाचो इन्वॉल्वमेंट हाडूं येता मरे फोर्स करूं येता इन्वॉल्वमेंट
हांवें तो येतें ऑर्गॅनीक फार्मींग सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणटा कोणार जे इस्रायल इंडो इस्रायल प्रोजेक्ट म्हणटा तो इनिशिएट करपी हांव तातूंत कंडिशन आशिल्लें की स्थानीक लोकांक अशी नोकरी दिवंक जाय तो कंपाऊंड वॉल आहा तो तांकां बांदूंक दिवंक जाय हे सगळे कंडिशन हांव तुका दाखयता आमी जे कितें सायन मारलें पण तशें काय जावन आतां जावंक ना जाल्यार तुमचो सरकार तुमी निवडून दिला त्या लोकांक चूक तुमची पीपल गेट द गव्हर्मेंट दे डिजर्व इव्हेंच्युअली तो प्रोजेक्ट तुमी आसतना पास केल्लो ना हाडपाक हांव आशिल्लो ऑर्गॅनीक फार्मिंगाचे सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हळ्यार कितें की जें तूं येदे व्हडल्या जाग्यार करूंक शकता ते धाकट्या जाग्यार करून दाखयता आनी तें पळोवन दुसऱ्या शेतकाऱ्यांनी ती टॅक्नॉलॉजी एडॉप्ट करची ती पसून कसली टॅक्नॉलॉजी ऑर्गॅनीक फार्मिंग ऑर्गॅनीक सेंद्रीय शेती म्हणटा ती सगळ्यात करचें म्हणटात न्हय बरी सावधीकूय बरी कॅन्सर जावचो ना खत वापरूंक जाता गोरवांक फुडाकार मेळटा बिजनसाक इट्स अ गूड थिंग वायट तातूंत कांय ना पूण तें आतां कशें इम्प्लिमेंट जाता कितल्या स्थानीक लोकांक फायदो जाता हेंच सरकारान आनी लोकांनी पळोवन घेवंक जाय